हांव एक्स सरपंच प्रदीप नायक आनी डेव्हलपमेंट कमिटीचो चेअरमॅन हांव आसगांव पंचायतीचो. तेन्ना आमी फाटल्या फावटी मॅडमाक दिल्या लोबोक हेका आमी सपोर्ट केलो आनी तिका बरे मतांनी निवडून हाडलेले आमी दिवन. तेन्ना जालें की जेन्ना ती निवडून येयली पळय ती कितें लोकांनी कितें म्हणो ती पक्षांतर केला बी अशें ना, ती डेव्हलपमेंटा खातीर गेली. पूण तेणी जे आतां हे ज्यो डेव्हलपमेंटाचे आसगांवांचे कितें कितें कामां केल्यान पळय आमचो ग्रावंड पेंडींग आसलो कितकी वर्सां तिने ग्रावंड करून घेतलो. दुसरें आमची अंडरग्रावंडाची केबल काम केलें तिने. प्लस तेणी आतां अंडरग्रावंड आमची लायट आमच्यो नळाचें काम केलें. म्हणजे चडशीं कामां तिने आतां हे केल्ली आहा. तेका हांव तिका खूब लायक करता आनी तिची कामां कसलें व्हरो पयलीं तिचें म्हाका आवडटा घरान तिने आपयता बसयता कितें जालें सांग म्हणटा असान आपयता अशी ना तूं फाटीं राव फुडें राव कोणूय कोणाकूय गेल्या बरोबर ती उठबास बरी करता. आनी दुसरें कामाची पद्दत तिची बरी आहा. तेणी आपलो स्टाफ सुद्दां स्पेशल कामाक थेयलेले आसा. कशें थेयल्लें आसा की एक काम दिलें जाल्यार स्टाफाक तेणी सांगलें कितें आहा तो रिपोर्ट दी. त्या कामा खातीर हांव ती सारको हें जालो आहा. तेन्ना हांव तिका हे फावटी सुद्दां हांव तिका सपोर्ट करता. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी अंजुना मतदारसंघात जिल्हा पंचायतच्या ह्या इलेक्शनात म्हाका पूर्ण खात्री आहा आमच्या वांगडा MLA आसा, सगळे कार्यकर्ते आसा, तशेंच फाटले ZP मेंबर आसात, सरपंच आहा, फाटले एक सरपंच आसात, बाकी सगळ्यांची नांवां घेतली. सगळे जे कार्यकर्ते आसा त्यांच्या जोराचेर विजय हो आमचो निश्चित आसा. आनी हो विजय आहा डेव्हलपमेंटा खातीर. तुका खबर आसा ZP व्हेरी लिमिटेड फंड आहा. एका टर्मान बसून ते पावना आमी सगळ्याक डेव्हलपमेंट खुबशीं कामां उरलेलीं आसा. ती कामां पूर्ण करपा खातीर आमकां आनी एक चान्स दिवचो. तेतून आनी एक फंडूय सेमान दिवचो. तितून आमची सगळीं जी उरलेलीं कामां आहा ती कामां पूर्ण करपा खातीर आमकां आनी एक चान्स दिवचो. ती कामां करपाक गरिबांची कामां तशेंच बाकीच्यांची सगळ्यांची कामां करपाक आमचो सरकार सदैव तत्पर आहा. आनी भारतीय जनता पार्टीचें अशें आसता की इलेक्शन येयलें की ते येता अशें ना. संपूर्ण वर्षभर 365 डेज ते लोकां मदीं आसता. लोकांची समस्या जाणून घेता, लोकांची कामां करपाक ते तत्पर आसता. आनी म्हाजो विजय हो आमच्या कार्यकर्त्यांच्या जोरार आनी वोटरांच्या जोरार नक्की आसा. आनी आमी जिखतले, दोनूय सीट जिखतले, शिवोलेचे जिखतले आनी अंजुनाय जिखतले आनी MLAचो हात आनी मुख्यमंत्र्याचो हात बळकट करतले. धन्यवाद. आयज आमी आसगांव मुनंग वाडो आहा आनी टू कॅम्पेन फॉर आ जिल्हा कॅन्डिडेट नारायण मांद्रेकर. आमचे मदें आहा आमचो एक्स सरपंच फ्रॉम दीस विलेज बाब प्रदीप नायक, आमचो बाब डेप्युटी सरपंच ऑफ वेल्ला काणका बाब मोहन डाबाळे, आमचो एक्स ZP प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर ऑफ वेल्ला काणका बाब मनोज आणि अशोक आलेकर वॉर्ड मेंबर फ्रॉम वेल्ला काणका, अजित सावंत हा एक सरपंच आणि आमचे महिला मोर्चाचे प्रेसिडेंट बाय लता परब. सगळे आमचे सपोर्टर्स बरो प्रतिसाद आमकां आसगांव मेवला आनी घरांनी जेन्ना वयतात तेंचो रिस्पॉन्स इज व्हेरी गूड. फाल्यां आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसगांव बारा साखळेश्वर देवळा कडेन एक कॉर्नर मिटींग घेवपाक येता. आसगांवच्या लोकांक मेवपाक येता. हांव रिक्वेस्ट करता स्पेशली म्हाजे सगळे आसगांवच्या लोकांक फाल्यां 12 साखळेश्वर देवळाच्या हॉला कडेन येवचे आनी आमच्या ऑनरेबल CMाची 2 उतरां आयकची. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल माय वोटर्स फ्रॉम वेल्ला काणका, सगळे वेल्ला काणकाच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की एकाक आमच्या श्री नारायण देवळाच्या हॉलान येवचे आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची 2 उतरां आयकुची. आमच्या अंजुना कांयसाव वागातोराच्या लोकांनी हांगा फाल्यां 12 आसगांव येवचे टू लिसन टू द words of our honorable chief minister. Thank you. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.